उपकार दिता आमचे पत्रकार भाव. आयज तुम्ही मुद्दाम आमच्या या जिल्हा पंचायत साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत मिटिंगेक हजर रावले म्हणून हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज सदां भाशेनूच आमची साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत जी मिटींग आसता ती खूप बरी जालेली आसा आणि सदांच खेळीमेळीन जाता तशी आयजूय जालेली आसा. बरे तरेचे इशू आयिल्ले, सगळ्यांचे मोस्टली कामां झालेली असल्या कारणान जे कितें बारीक बारीक आमच्या मदीं कामां उरलेली आसा त्याचेर मातशें डिस्कशन जाला. तशेंच अंडर 15 फायनान्स आमच्या दीपक बाबान इशू काडलेलो तो म्हणल्यार अंडर 15 फायनान्साचो लास्ट जो आमचो फंड आसा तो आमकां अजून पावना. सो जाता तितले आमी आतां टायम कितलो मेळटलो जितलो मेळटलो त्या टायमा भितर हाडपाचो आमी प्रयत्न करतात. आणि मोस्टली फायलो 100% फायली सगळे झालेले आसात आमचे मेंबराचे. त्याच प्रमाणे आमचे बाब सुरेशान आमचो सुरेश केपेकर ताणें म्हजी गोर योजना आणि तशेंच आमचे GST रिफॉर्मेशन हेचेर त्यांनी उलोवप केले आणि तेंच्यांनी अभिनंदन केलेले आसा आणि आमच्या सगळ्या साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत मेंबरांनी मानून घेतलेले आसा की म्हजी घर हे जे योजना जे चालू केलेले आसा आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ही खऱ्यांनी लोकां खातीर खूप फायदेशीर आसा आणि त्याच्याबद्दल सगळे आमच्या साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीच्या वतीन आम्ही आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन केल्ले आसा. आणि तसेच आमचे दामोदर बाबानय सांगलेले आसा की आयज पर्यंत आमी जे कितें वर्क्स केलेले आसात त्याचेर तांकां जे कितें कामां केलेली आसात त्याच्या बद्दल डिटेल्स ते आमी दितले. सो अशे तरेन आमचे खेळी मेळीन आयज खूब बरी मिटींग जालेली आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे पंचायत मंत्री आमचे बाब मोविन गुदिनो आणि बाकीचे सगळे आमची भारतीय जनता पार्टीची कोर टीम तसेच आमचे अध्यक्ष ज्यांच्यांनी म्हाजेर विश्वास दवरलो आणि एक अध्यक्ष म्हणून हांवें खंय तरी काम करपाचो प्रयत्न केलेलो आसा. आणि जाता तितले आमचे मेंबराचे जे मातशे ॲडमिनिस्ट्रेटीव आमचे खंय तरी काम मातशे फाटी फुडें जाताले ते ह्या 2 म्हयन्यान आमी स्ट्रीमलायन केलेले आसा आणि सगळे 100% फायली सगळे आमचे मेंबराचे सगळे झालेले आसात. आणि आमी आतां शेवटच्या पडावाक आसा. आमी आतां आमच्या 5 वर्साच्या टर्माच्या लास्ट एका आसा आणि जितले जाता तितले तुमी पळयले आसा तुमी सगळे पत्रकार भावय हांगा हाजीर आशिल्ले की सगळ्या तरेन बरे तरेचे काम जालें आसा. स्टाफय खंय तरी फाटी फुडें जातालो ते स्टाफाकय बरे स्ट्रीमलायन केलेले आसात आणि बऱ्या तरेन सगळे आमची जी फायली आसात ते क्लियर जालेले आसात. आयज पर्यंत आमकां जी ग्रांट मेळ्ळा ते ॲडमिनिस्ट्रेटीव ग्रांट्स मेळ्ळा 33 करोड 50,26,358 आणि RID तेतूंतले आमचे सगळे यूज झालेले आसात ते म्हणल्यार 10 करोड 17,24,180. RID आमकां आतां पर्यंत फंड मेळिल्ले आसात ह्या 5 वर्सां टर्मा भितर ते 59 करोड 25 लॅक्स आणि आमी जे सगळे मेंबरांनी यूज केलेले आसा तेतूंतले 35 करोड 16,56,887. तशेंच आमकां शेड्यूल्ड ट्रायबा अंडर जे आयज 5 वर्सां भितर जे आमकां मेळिल्ले आसात ते 7 करोड 70,52,000 आणि आमी जे यूज केलेले आसात आतां पर्यंत सगळ्या मेंबरांनी मिळून ते 3 करोड 88,30,30,555. तशेंच आयज पर्यंत आमकां गेल्या 5 वर्सां भितर शेड्यूल्ड कास्टाचे जे आमकां फंड्स मेळ्ळे ते म्हणल्यार 2 करोड 19,52,000. तेतूंतले आमी सगळ्या ZP मेंबरांनी यूज केलेले आसात ते म्हटल्यार 28,62,755. त्याच प्रमाणे बाकीचे आमकां जे फंड्स मेळ्ळे आसा तेतून सगळे आमी यूज केलेले आसात 100%. आणि बाकीची जी उरलेली अमावंट आसा ती अंडर प्रोसेस आसा ते BCR बीन जावन अजून शेवटचे आमकां कॅल्क्युलेशन मेळपाचें आसा. हे सगळी झालेले कामाचे हांवें आंकडो तुमकां दिलेलो आसा. वर्क ऑर्डर मोस्टली झालेले आसा 90% झाले आसा वर्क ऑर्डर. थोडेसे उरलेले आसात जे अंडर प्रोसेस आयजूय आमी एक टेंडर घातलेले आसात आणि फक्त एक 4-5 फायली उरले आसले टेंडर घालपाचे. दॅट ऑल्सो वील येता त्या 8 दिसांनी आमी घालतले. जिल्हा पंचायताचे आमी जागो आयडेंटिफाय केलेली आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर हांगा दवरली हांगा ती जागो आसा आणि त्याचे फॉर्म नंबर 1 and 14 काडला आमी. त्याच प्रमाणे आमचे रिझोल्युशन घेतलेले आसात ते फुडें फॉरवर्ड केलेले आसात आणि जसे आमी DOP फॉरवर्ड केले तसे ते आमचे पंचायत मिनिस्टर आमचे मोविन गुदिनो यांच्याकडे आमी ते पावयले आसात आणि त्यांच्यानी आमकां एश्युरन्स दिले आसा आणि त्यांच्या डिपार्टमेंटा थ्रू फुडें गेलेले आसा ते प्रोसेस. बट इट वील टेक टायम. तेका प्रोसेस लागपाक मातसो टायम आसा. बट ॲज वी सेड लास्ट टायम की आमी जागो आयडेंटिफाय करताले ती जागो आयडेंटिफाय केलेली आसा आणि फुडें प्रोसेस अंडर प्रोसेस आसा.
मॅडम तुम्ही आता तुमचो कार्यकाळ कसो पळयता 5 वर्सांचो? कारण तुमचे जे आतां आमी इतलीं वर्सांच्यान पळयता झेडपी हे सदां मागणी करताले की पावर आमकां दिवचें म्हणून. तर हे फावट आमकां पळोवपाक मेळ्ळा गव्हर्मेंटान तुमकां फंड वाडोवन दिला पण पावर तुमकां दिवना. तर हें कशें पळयता तुमी? जशें तुमी म्हटलां तशें गव्हर्मेंटान आमकां फंड्स वाडोवन दिलेले आसा जिल्हा पंचायती अंडर, तेका लागून आमी इतलीं कामां करपाक पावला. पण पावर म्हणटा तशें आजुनूय मातशें जिल्हा पंचायतीक मेळपाक जाय तशें मेळ्ळें ना. ते येणाऱ्या काळान मेळटलें अशें हांव आशा बाळगतां. तुमचो तो फंड्स आहा पळय तो कॅरी फॉरवर्ड जाता? हय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.